उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. इस्रायल आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतार प्रायेर जल्मालो. ताणे ताका लांब हातांचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावाने पळयलें. देखून ताणे ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एक दीस जुजेचे सकड भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुझे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. तूं वचूंक तयार आसाय? हांव तयार आसां, जाप दिली जुजेन. ते हांगा थावन गेल्यात. आमी हांगा थावन दोतानाक या म्हूण तांणी सांगले हांवें आयकलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. तांणी ताका पयस थावन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेका सांगी लागले, पळय, सपनेली येता, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एके बांयंत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातली म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक ताच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वारयनाकात. उदक नातलेले अरण्यांतले हे बांयंत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका फाटीं व्हरूंक तो चिंतलो. जुजे आपल्या भावा सरशी पावताच तांणी ताचो लांब हातांचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार खऱ्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयादा थावन इजिप्ताक वेतलो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवीशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितेंय जावं, तो आमचो भाव, आमच्याच रक्ता मासाचो. ताचे भाव कबल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाण्यांक इश्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारीस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयंतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. पूण उपरांत ताणें देशांत दुखळ पडूंक दिलो. तांचो वरव ताणें काडून उडयलो. तांचे मुखार एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकलोलो जुजे. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय सांकलेनी बांदले. ताच्या गोमट्याक लोंगडाचो फाटो घालो. ताचो प्रवाद फावो त्या वेळार घडून आयलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें सांगलेलें तें खरें केलें. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका सुटका दिवंक एका दुताक धाडलो. राष्ट्रांच्या अधिपतीन ताका मुक्त केलो. ताणें ताका आपल्या घराचो कारभारी नेमलो. आपले आस्तीचो अधिकारी ताका केलो. श्लोक.
सर्वेस्परानं केल्या असर यांसो उगडास खरा. सामाथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून प्रधान याजकांक आणि लोकांच्या मालगाड्यांक सांगले, आणि एक वपार ऐका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणे एक दाखामळो लायलो. ताचे भोवती एक वोय घाली. ताच्या मध्ये दाका रोसाक एक गान्या फोंड कोंडलो आणि फारो करूंक एक बुरुज बांदले. उपरांत मोळो वखलांक गेनेक देवन तो परगांवांक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतास गेनी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणे वखला सरशे धाडले. पूण त्या वखलांनी ताच्या साकरांक धरले आणि एकल्याक ताणे सरसरे मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आणि तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणे पयल्यांच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडले. पूण वखलांनी तांकांय तेच परे चलयले. शेवटी ताणे आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक कोणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणे चिंतले. पूण पुताक पळयतच ते वखलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायजाचो वारेसदार, येया, ताका आमी लगड काडया आणि ताचे दायज आमचे जातले. अशें ताका ताणे धरलो आणि दाखामळ्यांतलो भायर ओडून घालन जिवेशे मारलो. तर दाखामळ्याचो धनी फाटी येताच त्या वखलांच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगाड काडतलो आणि आपलो दाखामळो फावो त्या वेळार घेन फारीक करतल्यांक घेनेक दितलो. ताका जेसो म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परे बरोवन आसलेले तुमी वाचला मू? बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडलो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचे काम ते आमच्या दोळ्यांक ते एक विचित्र. प्रधान याजक आणि फारिसेव ताच्यो वपारी आयकल्या वेळार आपणांच विशयांत तो उलयता म्हूण समजले. ताका ते कैद करते. पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचे उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.